किंवा आमी डायरेक्टराक मेळ्ळा तुमी? हय, आमी एक आज मेमोरेंडम दिला डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक. तुमी आतां जी नवी गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा त्या प्रमाणे स्कूल्स मर्जर जे करपाचे आसा, क्लोजर करपाचे आसा, त्या विशयाचेर एज आम आदमी पार्टी एंड एज पीपल हू आर कनेक्टेड टू एज्युकेशन इन सम फॉर्म ऑर दी अदर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां की स्कुलां बंद करच्या जाग्यार आमकां तुमी जी बंद करपाची स्कुलां आसा ती आमकां एडॉप्ट करपाक दिवची. वी वील वर्क ऑन देम. वी सी दॅट दे डोंट क्लोज डावन. दिल्लीन जशें आम आदमी पार्टीन स्कुलां बरी केल्या, गव्हर्मेंट स्कूल बरी केल्या आनी लोक प्रायवेट स्कुलांतल्यान काडून जर गव्हर्मेंट स्कुलान घालपाक शकता जाल्यार गोंयांत तें शक्य आसा. हे आमी वी कॅन प्रूव दीस एंड वी कॅन डू इट. हांव एक स्वता सरकारी प्राथमीक शाळेंत शिकिल्लो भुरगो मेर्शेन. पयली ती चवथी हांव सरकारी प्राथमीक शाळेंत शिकलो आनी जेन्ना हांव आज स्कुलान वता तेन्ना परिस्थिती अशी आसा की स्कुलाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा एंड देर इज नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू हॅव बिकम लेस. हे आतां सीएमान जशें टिचर्सांक ब्लेम केले, म्हाका दिसना टिचर्सांक ब्लेम करपाक जाय, कारण गव्हर्मेंट स्कुलांनी देर आर व्हेरी स्मार्ट टिचर्स, व्हेरी इंटेलिजंट टिचर्स आनी व्हेरी प्रोएक्टीव टिचर्स. पण खंय तरी चुका घडल्या, सरकारा कडल्यान घडल्या, कश्यो घडल्या त्यो सगळ्यो पळोवन त्यो चुका सुदारपाक जाय. तांकां वेगवेगळी कामांय दिता, तांकां सर्वे BLO जॉब दिता, वीच शूड नॉट बी डन. माय फादर वॉज अ टीचर आनी एज अ टीचर आय न्यू ताजें डेडिकेशन कशें आशिल्लें भुरग्यां कडेन. एज अ टीचर ही हॅड इनफ टायम टू स्टडी एंड प्रिपेर फॉर द नेक्स्ट डे एंड द डे आफ्टर. वेन द टीचर इज गिवन ऑड जॉब ऑफ सर्वेज एंड BLOचे जॉब, इलेक्शन ड्युटी, जाल्यार they will not be able to give enough time to education, which is their forte and core. So government has to look forward to finding a solution instead of closing down. Of course national level एक straight jacket formula लायला सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी सांगला की सिंगल टीचर स्कूल शूड बी क्लोज. पण गोंयच्या सारक्या जाग्यान ज्या जाग्यार एक गांवान स्कूल आसा which is now going to be closed or merged with a school with another school which is going to be at a distance of say 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर. ज्या लोकांकडे रहदारीचे साधन ना, ज्या लोकांकडे स्वताचे व्हेहिकल ना, ते भुरगे ड्रॉप आउट जातले. ही सत्य परिस्थिती आसा. तेन्ना आमी ऑप्शन दिला की वी आर विलिंग टू असोसिएट विथ सर्टन स्कूल्स which are going to be closed down. They have not yet identified खंयची स्कूल्स क्लोज जातली आनी जी जर in a form of a party, political affiliation or whatever affiliation, we are able to help the government or education department to find a solution की ही स्कुलां बंद ना जावची जाल्यार आमी प्रत्येक गोष्ट करपाक तयार आसा. add value to the schools in the form of some courses or in the form of certain things which will retain the students and attract more students. It is very easy and I think it is very much possible. आमचे कडेन एज अ पॉलिटिकल पार्टी न पळयता जर सरकारान आमचे बरोबर काम करपाची तयारी आसा सरकाराची आनी जी म्हाका दिसता सरकारान करपाक जाय. आमीच न्ही, जे वेगवेगळे NGOs आसा, जे वेगवेगळे असोसिएशन्स आसा, ते जर आज ते फुडें सरल्या ही स्कुलां वाचोवपाक आनी भुरग्यांचें भवितव्य वाचोवपाक जर फुडें सरला जाल्यार सरकारान प्रोएक्टिवली should be willing to join us and join hands with all such people including us to save these schools. Director of Education has given us very good response. He says he knows that it is a task which needs to be achieved and he says if all are willing to work together, why not? But when we talk about adopt, is it only means in infrastructure, education, courses, what it is? कशें आसा तूं गांवांत खुबश्यो गजाली आसा. स्कूल जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना इट इज नॉट ओन्ली द टिचर्स. स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट फॅसिलिटीज, वॉटर ड्रिंकींग फॅसिलिटीज, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, लायब्ररी फॅसिलिटीज, कंप्युटर फॅसिलिटीज, हे सगळे विशय आसता. स्कूल म्हणजे फक्त बिल्डींग बरी बांदली म्हणून जायना आनी बिल्डींग घाणेरडी असली म्हणून जायना आनी टिचर्स बरे असले म्हणून जायना. सो हे सगळे जे विशय आसा ह्या सगळ्या विशयान पब्लीक पार्टनरशीप इज ऑल्सो पॉसिबल. There are funds available, there are NGOs available, there are Rotary which have adopted schools. ज्या जाग्यार तांणी computers introduce केला, resources introduce केला, courses introduce केला आनी हे सगळे करपाक आमी तयार आसा. So he is ready to use this idea which have been used in Delhi model. Delhi adapting to Goa. गोवा कशें आसा आतां तुमी जशें आमी एज अ थ्रू आवर रोटरी क्लब वी हॅव वर्क इन प्लेसीस लायक खोतीगांव.
वाळपय सारख्या जाग्यार किंवा साखळे सारख्या खुबशे गांवांनी आसा अशे जाचे बरोबर आमी काम केलां. देर इज सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हॅपी स्कूल्स वेर वी क्रिएट गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सीस, कोर्सीस, कम्प्युटरायज. लायक इन सम स्कूल आमी कोडिंग केलां स्टार्ट, मे बी एडेड स्कूल वॉट एवर. नाव गांवांतलो जो भुरगो आसा ताका जेन्ना दिसता की बाबा आपल्याक हांगा एडिशनल रिसोर्सीस मेळटले, आपल्याक हांगा एडिशनल लर्निंग मेळटलें आनी फॅसिलिटीज मेळटले, जाल्यार ऑब्वियसली दे गेट एट्रॅक्टेड टू स्कूल. सो इट इज ऑल अबाउट एट्रॅक्टींग अ स्टुडंट की तुज्या आनी म्हज्या भुरग्याक म्हाका दिसूंक जाय आनी तुका दिसूंक जाय की तुज्या भुरग्याक आमी ह्या शाळेन घालचे, ह्या स्कुलान घालचे, कारण म्हाका हांगा एडिशनल हें मेळटा. जेन्ना आय डोंट फायंड वॅल्यू एडिशन इन अ पर्टिक्युलर स्कूल आय ऑलवेज लूक फॉर एन ऑप्शन. सो ते आतां ह्यो सगळ्यो स्टडी करपाक जाय आनी इट इज व्हेरी सिंपल. देर इज नो प्रॉब्लेम. आम आदमी पार्टी आज जर दिल्लीन करूंक शकता, वेर प्रायवेट स्टुडंट फ्रॉम प्रायवेट स्कूल्स आर शिफ्टिंग टू गव्हर्मेंट स्कूल, दॅट मिन्स दे फायंड सम वॅल्यू एडिशन इन दोज स्कूल्स आनी इट इज व्हेरी इजी टू अचीव दॅट. फक्त एक प्रोएक्टीव स्टेप जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान की लेट अस नॉट कन्सिडर दीस एज अ पॉलिटिकल स्टंट, बट विलिंग टू जॉइन विथ अस एंड ऑल द NGOs वी आर विलिंग टू डू इट. And all those people were interested in saving, because आज खोतीगांव सारखे आमी तेच डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक तेच सांगिल्ले डायरेक्टराक की जो खोतीगांव जो स्कूल आसा तो जर बंद जालो जाल्यार ताका दोन ऑप्शन आसतली. एक तर माश्यां येवचें पडटलें नाल्यार काणकोण येवचें पडटलें. द डिस्टन्स इज नियरली अबाउट 10 to 15 किलोमिटर्स आनी थंयच्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज तश्यो ना, जाल्यार दॅट स्टुडंट वील हॅव नो ऑप्शन बट टू ड्रॉप आउट. सो हे अशें हे एक एग्जाम्पल आसा आनी गोंयभर हें एग्जाम्पल म्हाका दिसता लागू जातलें, कारण स्कुलान धाडटा कारण लागीं आसा, कारण बोथ पेरंट्स आर वर्किंग. इफ दे आर फ्रॉम अ इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास देन दे वील नॉट बी एबल टू सेंड द चायल्ड बाय एडिंग अनदर 20 rupees टू हीज ट्रान्सपोर्ट आनी ताका पिकअप करप हाडप करप हें शक्य जायना पेरंट्सांक. आनी त्या खातीर ह्यो सरकारी शाळा दवरप आसा तश्यो इंटॅक्ट, ट्रायंग टू सेव एज मेनी एज पॉसिबल इज इम्पॉर्टंट. आनी एक स्ट्रेट जॅकेट फॉर्मुला नॅशनल लेवलाचो नीती आयोगाचो कितें जे कॉन्सेप्ट आसा ते आसा तशें गोंयांक एप्लाय करून जर बंद करत स्कुलां देन इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर. इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प प्रायवेट स्कूल्स. School has become a business for a lot of private schools, and I think it's unfortunate that it has become a business, but again parents want some value addition when it comes to their child, and value addition could be in any form of courses or whatever. Very simple to do it. The resources are there in Goa. Teachers are very intelligent. It is not a good thing to blame teachers. त्याच शाळेन हांव शिकला, त्याच टिचरांनी आमकां शिकयला. आज हांव लॉयर जाला. I am standing here and talking like this confidently with you when there was no internet during our times. पूण त्या टिचरांक जे आमचे गुरू आशिल्ले तेच आज वेगवेगळ्या स्कुलांनी आसा. थोडे रिटायर जाला पण दे आर व्हेरी व्हेरी इंटेलिजंट. सो स्टॉप ब्लेमिंग अँड शिफ्टिंग द ब्लेम टू टीचर्स. इट इज गव्हर्मेंट ऑल्सो हू हॅज टू बी ब्लेम अँड इट इज अ कलेक्टीव थिंग टू रेक्टिफाय इट. व्हेरी इजी टू डू. तर डायरेक्टरान कितें सांगला तुमकां आतां कितें? की डायरेक्टर आज जो आसा तो इज अ व्हेरी प्रोएक्टीव डायरेक्टर. वन ही इज कम फ्रॉम टीचिंग बॅकग्राउंड. He knows the probabilities, possibilities of changing and making things better. So with a director like this, if government acts collectively with him, us and all those who are interested together in bringing about a change, if the government wants to bring that change in the education system, it is very easy to do it. We are able to share our expertise and we are willing to share our expertise, our resources, and also being financial partners in bringing about that change in whatever form that is possible. We will do it. Government एक बटन समन की we are willing to do it, we are willing to discuss. We will of course meet Chief Minister on this regard. We are trying to seek his appointment for that purpose. आणि तांकां explain करता आणि hopefully we as politicians, we as Goans work together for betterment of Goa and Goan students and Goan students' future. So I think it is high time we get to that. Okay.